Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that there is power in your word. It is the gospel that is the power of God. Thank you, Jesus. The only way that we can experience the grace of God is through the gospel of Christ. Thank you, Father, for you have called us to preach this gospel to the ends of the earth. Because without the preaching of the gospel, there is no salvation. Holy Spirit, you speak to us. We submit to you. You take complete control. Let this teaching be extremely simple and easy. You reveal us the secrets and the mysteries. Your word is the mirror that shows me who I am. Today, as we are looking into the mirror, the Bible, the Word of God, help us to do the corrections so that we be transformed into the likeness and image of Christ. Lord, we thank you for your grace. We thank you for this day. We thank you for every need that is supplied supernaturally. We thank you for the divine connection. We thank you, Lord, that your mercy, your love endures forever and ever. We thank you, Holy Spirit, for confirming every word of yours with signs and wonders. Thank you, Holy Spirit, you take complete control. You think through my mind, you speak through my words. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, let's go to Mark chapter 9. Verse 32. Okay, before we go there, go to 1 Peter chapter 5 verse 6. Which one now? Put same screen. Put the same screen. Change the screen. Put easy version. Chapter 5 verse 6. Put the previous verse. Okay, put the next verse. Yeah, okay. Likewise, you younger, submit yourself unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resists the proud, and He gives grace to the humble. God resists the proud, and He gives grace to the humble. Praise the Lord. Pwede Pedro Cincin, Bangsuang Usul, Anin Bangsuang ang basta, Chika Naika. Tej Bashen, Tumha, Konnatano, Ulokutta, Zantian, Kalti Zayan. Sonans, Eka Mekatain,
नम्रतायेन वागात. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देव गर्विष्ठांक विरोध करता आनी विनोद काळजांच्यान आपलें बरेपण दाखयता. देव गर्विष्ठांक विरोध करता आनी विनोद काळजांच्यान आपलें बरेपण दाखयता. God gives grace to the humble. Now, what is grace? देव म्हणटा खाद्या खालती जाता आपली कोरपा दिता. आनी कोरपा म्हळ्यार कितें? What is grace? कोरपा म्हळ्यार कितें? Even though when we don't deserve, He gives. God using His power, His ability. God using His power, His ability on my behalf. Good. Okay. Some of them are giving me the answers. Okay. Write down. Grace is God's willingness. Grace is God's willingness to use His power, His ability on my behalf. Grace is God's willingness to use His power, His ability on my behalf, even though I don't deserve it. Even though I don't deserve it. So I was thinking, grace is given to the one who don't deserve it. Correct? ही कोरपा कोणाक मेळटा? जाका ती फावना. पळय की ना? फावना आहा म्हणटा ही कोरपा मेळटा. When a person is living in God's grace, that person is experiencing God's power in his life. That person is experiencing God's ability. He's not walking in human ability, but that person is walking in supernatural God's ability. पळय ज्या मनशाक देवान आमकां सगळ्यांक कोरपा दिल्या, कोणाक दिवना म्हणना, जाका कोरपा आसा म्हणटा तांच्यान म्हणटा देवाक पदवी आसली तसलीच आमच्यान आमी ती पदवी वापरूं येता. आमकांय ती पदवी मेळटा. आमी ती पदवी वापरून आमी देवान केली तसली निश्चितान करता, करूंक जाता. आनी ताचीच जशें तें करतालो, देव करतालो, तें सगळें आमकांय तो दिता. ताका म्हणटा कोरपा. आमकां तें फावना, पूण ताणें आपली दोळ्यार ताकतीन मोगान तें आमकां सोमक्या देणें दिलां. Are we living a life, a mediocre life, or we are living a supernatural, miraculous life? आमी कसलें जिवीत जियेता म्हणटा आयज हे संवसारान? हांव म्हण हांव गोरवाक आयल्या म्हण दीस काडटा अशें तरेन ओ आमी देवाची भुरगीं. देवान म्हाका कितें दिलां? देवान आपली पदवी म्हाका दिल्या आनी देवान आपूण करतालो तें आमकां करून आनी यातना दिल्या आनी तें करून आपली करपा दिल्या. हें वापरून आमी जियेता तो आहा बेश्टी मेळ्ळी कशी. कसलें जिवीत जियेता म्हणटा? Are we struggling with our own strength and ability, or we are able to see God's ability manifesting in our life? कितें आमी करता तातूंत? आमी आमचो पावलो, आमची पदवी, आमची कपासिदाद, आमचे बळ वापरून करूंक करता, पूण म्हजे लागीं कांय जायना. पूण हें म्हाका देवान दिलां मोग्या देणें ही पदवी, हो अधिकार हांव वापरून देवाच्या नांवान देवाची पदवी म्हूण समजून हांव म्हज्या कामां कितें करतलें तें करता नाय. दिसा दीस पडटी सगळी परिस्थिती. Is God giving this power, this ability to everyone? ही पदवी हें करपाक देणें देवान सगळ्यांक दिलां, पूण थोड्यांक दिलां नाय. व्हडल्यान म्हणा But is everyone experiencing the supernatural ability
शिवाय माणसाने आले थोडी मुलगी हा त्याचा हुशार एक पाठ टीचर्सने एक्सप्लेन केले ते गेले तांच्या एक आन्सर स्टाडी केला वाचलो गेले तांच्या भितर आणि ती सारखी बोलली थोड्या थोड्यान जायना 100 पाठ म्हणून जायना आता हांगा म्हणटा आमी आवय बापूय सुद्दां खूब व्हडले मनान बेजान कांयच वचना आतां असल्यान ही टिचरी केन्ना येवन ग्रेस मार्क्स एकदमूच थोडे आमकां आनी दिवया ताका 5 मार्क्स मागीर दितात आतां आमकां ग्रेस त्या भुरग्याक फावना पूण ती ग्रेस आतां समज तुवें 90% 100% घेता त्या भुरग्याक टिचर ग्रेस मार्क दितली एका मार्काक समज तुजें चुकलां 99 पडला 100 पडला येवन तो दिन ताका पास करतली टिचर करतली की ना ना ताका ध्यान दवरून दिलें आनी ताच्यान चुकून जाता ताका ती ग्रेस मार्क दिवंक ना फकत कोणाक जायना मातशी कमी आयली दोगांयक ती दिता ते भशेन आमी आमकां फावना तर आमी म्हणटा आमी कमी बेजाची पूण आमच्या मोगान देवान पदवेदार देवान आपल्या सारकी रचल्यान म्हणटच आपल्या सारकी ताणें आमकां पदवी आनी ओरिजिनल सगळें दिलां आनी आपले भशेन आमकां केल्या पदवेदार तर हे भशेन आमी जियोंक जाय आमी जर म्हणटा आमकां करपाक दिल्या देवान कारण आमी ते भशेन जियोन दाखोवंक जाय I was thinking grace is given to everyone. But this scripture says, for God resists the proud and gives grace to the humble. Yeah. So who is the person who experiences God's power and God's ability? Not everyone. The one who is humble. तर देव हांगा सांगता आपल्या सुत्रान म्हणटा पळय तेच 5वे वळीन एक ओळ आहा ती देव गर्विष्ठांक विरोध करता म्हणजे देव गर्विष्ठांक वयर करता ताका सकत जेव दिता गोरड्यांक तो जेव दिता पूण लांबीक आसा खालती आसा ताका तो वयर घालता तर आमी तर आनी आमकां मेळटलें कशें आमी तर खालती जाय आमी खालती जायना जाल्यार आमी देवाची पदवी आमचेच दिता भोवतेल्या गोरवान चलोंक जाल्यार आमचे कितें जावचें ना Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's confusing. God is giving grace to the one who don't deserve, but God is giving grace only to the humble. A person who's humble means it's not talking about a person who's sinless. A person who's humble means it's not talking about a person who's sinless. For example, in the Old Testament, we see the example of David and Saul. Correct? Now, did God choose Saul to be the king of Israel forever? Did he choose? Yes. Now, did Saul commit sin? Yes. Did he make mistakes? Yes. Now, did God reject him and choose David, even though Saul was the first plan? Yes. Now, did David make mistake? Did he commit sin? It looked like his sin was bigger than Saul's sin. Correct? But did God reject David? Why? Now, if you see both of them committed sin. The root cause of any sin is pride. But then, when Saul was, when he was pinpointed about his mistake, he did not humble, but then he gave excuse. A pride person is a person who always gives excuses, who never takes responsibility of his or her own action. Praise the Lord. Now what is correcting us? The word of God is what corrects us. When we look into the word of God, now what the word of God says and what I'm experiencing in my life is contradicting. Am I ready to take responsibility and say, Lord, yes, I feel I'm wrong? Yes. Or are we blaming it's because of my mother, it's because of my husband, it's because of my teacher, it's because of my community, it's because of my culture. What to do? The world is like this. Am I blaming everyone?
God, it is the woman whom you blame. Ultimately, whom we blame? God. That is a identification of pride. A person whose pride is a person who gives excuse. A person in pride is a person who never takes responsibility. Saul also made mistake. David also made mistake. But then David humbled and said, "Yes, Lord, I'm wrong." He repented. Repented means not feeling sorry. Repenting means change of your thinking. Submitting. See, likewise, you youngers submit. The word submit means it is not, I'm not going to do things according to my plan, but I'm going to submit my plan to your plans. I'm not going to do things according to my desire, but when I'm submitting to the word of God here, the word elder means it's not talking about a person who's elder in age. A person can be elder in age, but yet not mature in the word of God. And that person can give you counsel not according to the word, but according to the worldly standard. Here, elder means a person who's your spiritual teacher, who teaches you, who counsels you based on the written word of God. Now, when you choose to submit to the word of God, you are saying it's not according to my desire, but I submit to the desire and the plan and the purpose of God. A humble person is not a person who doesn't make mistake. A humble person is a person who takes responsibility. A humble person is a person who is ready to submit when he knew that he is wrong. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. आता गोंय म्हणटाली पयलीं आमी तें ग्रेस म्हळ्यार कितें, कुरपा म्हळ्यार कितें तें शिकल्या. मागीर ती फुडें म्हणून सावलो राजा आसलो न्ही, सावलो राजा आसलो आनी ताणें एका दिसा एक चूक केली. तो चुकलो आनी पातोक केलें, करूंक नाका आसलें तें केलें. पूण ताणें कितें केलें, ती चूक तेन्ना ताणें आपली चूक केल्या म्हूण मानून घेवचे बदले ताणें दुसऱ्याचेरूय मोगलान घालें. तो यादीक घेवचो आसलो, तो उशीर जाले म्हूण ताचेर घालें. आपूण बाबा चुकलो, आपली चूक जाली म्हणूंक ना. तो गोरवीस गोरवान फुडलो. गोंय म्हणटा आमी जेन्ना खालती म्हणटा, खालती म्हणजे आमी तातकावीन आसा अशें न्हय. खालती म्हळ्यार आमी चुकता, सगळीं चुकता. म्हणूनच आमी ह्या संवसारांत चुकनासतना ना. पूण जेन्ना आमकां आमची चूक कळटा, कोण आमकां दुसरें दाखोवन दिता आमची चूक, जाल्यार आमी खालती काय गोंया बरें चुकली. आमी म्हजी चिंतनां बदलूंक जाय. हांव आतां तें करची ना, आनी चिंतूंक जाय. म्हाका म्हणटा खालती ते गोरवीस पळय आहात मनशान, ती गोरवीस केन्नाच आपली चूक जाल्या म्हणची ना. दुसरीच कितें निबान भितरली वा दुसरी कारणां भितरली, कित्याक ती गोरवान फुडल्यान. ताका खालती जावन आगोळ लागता. आपली चूक वय म्हजी चूक जाली, सॉरी हें म्हणून ताका कोडींग लागता. आतां दाविदूय राजा आसलो, दाविदानूय पातक केलें. पूण जेन्ना ताका कळयलें तुवें ही चूक हें केलां ती सारकी न्हय म्हूण, तो म्हणटलोच खालती काय वय हांव चुकलो. ताणें मानून घेतली आनी ताणें आपली चिंतनां बदलली. तो म्हणटा देव म्हणटालो दावीद म्हज्या काळजां वचो की दाविदाचो कितलो मोग करी आनी देव दाविदाचो मोग करी. दावीद चुकलो, वाट पडलो, देवान ताका पयस केलो जाल्यार देवान सांगलो ताका हेणें काय जावं हेणें कितें समजा म्हजें कितें म्हणटा दाविदाक देवान पयस केलो हेचें पातक केली. आतां तूं राजा न्हय, हो हांव तुजे चर्चेला पयस घेतलें म्हणलें काय ना. केन्नाच म्हणना देव, केन्नाच कोणाकूच. आमीच खातीर जावंक जाय आनी ताचेशी येवंक जाय. तर आदामूय तशेंच केलें. जेन्ना ताणें फळ केलें आदामागेर, आनी जेन्ना देवान ताणें विचारलें तुमी फळ केलें, आदामाक विचारलें तेन्ना आदामान आपलेच कितें केलें, एवेचेर घालें बाबा तूं हें म्हाका बाय केल्यार पळय, तिणें म्हाका
जावं दादल्याचो कोणूय जावं ती केन्नाच आपली चूक होय हांवें चूक केली म्हणजे ना की तुमच्या जिवितान कळटलें तुमकां कडेन तुमच्या घरांतूच वो समाजान ती दुसऱ्याचेच घालून आनी ताणें अशें म्हळें म्हणाय म्हळें ताणें म्हाका सांगलें म्हण केलें कोणाचें दुसऱ्याचें पूण आपणाचें घेवचें ना त्या पासून खालती मनशान कोणाक म्हणटा जी आपले प्लॅन फुडें व्हरना आपणाक जाय तेंच करून घेवचें ना पूण देवाच्या मान्याचेर देवाच्या उतराचेर देवाक मानता तेंच करून पळोवपाक ताका म्हणटा खालती म्हणटा आनी असल्या खालत्याकूच म्हणटा देवाक मानता खालती तीच आनी हे वळीचोय हांगा म्हणा पळय पयलीं मागलेली तोंडांतल्यान उलोवप मागता जाणट्या खालती रावात जाणट्या खालती जाय ही आपली जाणटी म्हळ्यार तोंडांतल्यान आवय बापूयच न्ही दुसरी आनी जाणटी आहा तांच्यो व्हडली आहा घरान समाजान शेजार समारान तांकां खालती राया म्हणटा तशेंच आमी खालती जावया. Praise the Lord. Hallelujah. Are you understanding? Yes. Now, for God resists the proud and He gives grace to the humble. Now, see, when you study the Bible, you should always think that God is love. God does not have love. God is love. God resists the proud. I always ask, Lord, you love everyone. Why are you resisting the proud? And then I understood, God is not resisting that person, but God is resisting the pride in that person. Now, who is a person who is prideful? Pride means a prideful person is a person who is self-dependent, who is self-centered, who is self-focused. A humble person is a person who is Christ-dependent. A humble person is a person is Christ-focused and others-focused. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. त्या फुडें म्हणटा आमी देव मोग म्हणटा आमी न्ही देव म्हळ्यार मोगूच देव मोगान देव म्हळ्यार मोगूच देव म्हळ्यार मोग आनी आमी म्हणटा आनी आतां आमी म्हणटा देव गोरविस्तान पयस करता देव गोरविस्तान विरोध करता म्हणजे ताची आड घेता आतांच म्हणटा आमी देव मोग देवाक मोगूच आसा आनी आतांच म्हणटा आमी देव गोरविस्तान विरोध करता अशें कशें जाता पूण ना देव गोरविस्तान मनशान करना पण तें गर्व पळय त्या मनशा भितर आसा ताका देव विरोध करता. समज तूं हांव गर्वान फुडल्या हांव गोरविस्त हांव म्हाकाच जाय तें करता म्हज्यानूच सगळें करूं हांव सजमता म्हाका आनी कोणाची गरज नाका अशें म्हाका दिसता हांव सजमता कोणाचें आयकून हांव कबूल ना हांव जाणो म्हाका सांगिनाका अशें म्हणटा जाल्यार हांव गर्वान फुडल्या देव म्हजो मोग करता मनीस कशें मोग करता पूण तेंचे भितर जालें तें गर्व आसा ताका विरोध करता समजल्यार. Praise the Lord. Yeah. Now, God resists the pride means, for example, God was not against Saul, but if Saul is not going to humble himself, he can never submit to God's plan. That means God's plan can never be fulfilled through Saul. That God had no other option. He
येतालो गौर वाचले ताका आनी जेन्ना एक मनीस गौरवान येता तेन्ना ताणें देवाचे प्लॅन आपल्या जिवितांत देवाची येवजणी आहा ती आमच्या जिवितांत आमच्यान केन्नाच साकार जावंक दिवंक जायना आमच्या लायफांतल्यान आमी गौरवान आसा तर हे देवाक मानना देवाक जाय आमी सगळीं ताच्या उतराक खालती जाली तो ताची येवजणी ज्यो आहात आमच्या जिवितांत त्यो आमी ताच्या उतरा प्रमाणे ताचे कुशे प्रमाणे त्यो फुडें गेलेल्यो ह्यो आमकां देवाक आमच्या देवाक जाय तर जेन्ना सावळून गौरवान फुलोन तें काम ताचे न्हय आसलें तें केलें आनी चूक केली आनी केली ती केली पूण खालतो जावन ती चूक मानून घेवंक ना आनी देवान पळयलें ताचें मन देव आमचें मन काळी रडटा आमी मनशां एकामेकाचें तोंडूच पळयता भितर कितें आसा तें म्हजें भितर कितें आसा तें तुमी नकळत म्हजें तोंड हांगा बरें पळयता आमकां हांव मागीर कशें दिसोंक जाय तें पावल पूण ना देव पळयता आमचें काळीज हें देवान सावलीचें काळीज वळखलें आनी हो रासा जावन असो तो गौरवान फुलला आनी फुलोन वचत तेन्ना ताचेर आपली राजवटी चलोवन देवाचे बरें येवजणे आहात प्लॅन आहा तो तूं साकार करून पावचो ना म्हण ताणें चिंतलें ताची राजवटी ताणें घातली तशें म्हणटा आनी हे जेका आमी म्हणटा देव बगिस्तानचेर आड घालता रेजिस्ट म्हळ्यार आड म्हळ्यार ताचो मिनींग म्हणटा तें एक्टिवली म्हणजे खऱ्यांनी तो झगडटा न्ही त्या गोरवाक आमचो देव आमचे लागीं झगडना तेंचे गोर म्हजे भितर आसा तो ह्या गोरवाक झगडटा देव गोरवीस मनीस देवाची जोखे नाका खालती मनशां सदांच वयर वयर काडटा ताका जाय आमी सगळीं खालती जाल्ली आनी ती एकूच म्हणटा आमकां देवाचो आय थिंक यू डोंट अंडरस्टँड सी द एक्सप्रेशन सजमोग ना तुमकां सगळें ना खुशाल जावंक ना ते देव आमचो जोड त्याचो तुमी एक म्हणात देव म्हजो मोग करता कोणानी चिंतून म्हणटा तुमी एक फकाण कशें दिसता तुमकां देव म्हजो मोग करता पूण म्हणजे गोरवाचेर तो झगडी करता आं जर आमी सगळीं गोरवीच अशी ना अशें म्हणना सगळीं गोरवान करतात पूण ज्याचे भितर ते गर्व आहा आनी जण एकलें जाण कोणाच्या भितर आसा ना तें आमी नकळो हांव नकळो पूण देव जाणा की ना वय तो आमी तुमी एक एकले आहा ते आमी जाणा म्हणजे काळजाक ना गर्व आहा हो कार्तिकाय तर ह्या गर्वा लागीं देव झगडटा म्हजे लागीं तुजे लागीं न्हय मनशा लागीं न्हय पूण आमचे भितर जें वायट आसा हें मोठें आडखळ म्हणटा एकूच गोष्ट आमकां देवाची पयस करूंक जाता तें करूं देवाचे पयस करूंक हिची गोष्ट करूं आमी तर आमचे भितर तो गर्व आहा ती विचार आसा ती बोळाय आहा जाल्यार आमी देवाक दिना देवाची सोकार ना आमी इतलेंय करूं आमी हें मनान भरून दवरया आमी आनी आयजकाल आमी खालती जावन आनी आमी ह्या क्रिस्टियनांच्या थोड्या दीस सुद्दां आमचो जेजूचो तो खालतीकाय आमी काळजांनी दवरून घर कुशीन काडया कुसून उडोवया आनी ह्या आमच्या सरवंडाराक आमच्या बऱ्या काळजाक गांभीर काळजाक ताका जोड दिवया हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो आर वी डिपेंडिंग ऑन आवर ओन आमी आमचे कोणाय पाचेर रावनाय That's the problem with the self-righteous person. They depend on their good works instead of depending on the good works of Christ. देवाचे
देवाचेर पातयेचे बदले ओ देवा नाका देव म्हाका देवाची गरज आसा म्हाका म्हज्यान एकल्यान कांयच करूंक जायना म्हाका शक्ती ना देव जाण आसा म्हजी शक्ती अशें आमी देवाक वयर दवरता पृथ्वीतान तसलीच मनशां देवाक चड मानता. Okay. Now there is something called good conductor and there is something called bad conductor. आता लायटीचे लायट इलेक्ट्रिसिटी हा म्हणजे बरो कंडक्टर आणि वाईट कंडक्टर म्हणून असतात. Does the electricity flow through the bad conductor? Does it flow through this wood? No. And then light passes through the and then the bad conductor. But will the electricity flow through a metal? Yes. In the same way, the grace of God is available for everyone. But a person who's in pride, who's self-sufficient, who's self-dependent, who's depending, who makes decisions based on his own experiences. Do we do that? That's why when a person has everything, that is the most dangerous time. When he has money, when he has education, when he has good job, when he has good health, when he has good family, now it's very dangerous because he becomes self-sufficient. जसे परी ती लायट या लहान लायटीचो वायर आसता ती लायट आमकां मेळची ना पूण ते दुसरे नॅचरल ऑप्शन येतली लायट तेच भाशेन तांच्या जे मनीस देवाचेर पातयेना देवाचीच म्हाका गरज देवाचेर पळोवन रावना तसल्या मनशान वर भावता आनी तांचे त्या मनशा वरवीं कांय बरें येवंक शकना ओ देवूय तांचे सगळी देवाक मानना. आतां ज्या मनशा लागीं म्हणटा गिरेस्ताय आहा बरें घर आहा भाटां बेसां दुडू बरी फामिली आहा घरा बाबा सगळें बरें चलता ह्या हेच असली जायती वाट असले मनशाक म्हणटा दिसता की म्हजे लागीं सगळें आहा म्हाका हांव शिकलां बरो म्हाका बरें गिन्यान आहा म्हाका बरी सर्वीस आहा आनी आमी देवाचेर पातळेक वचना देवाची गरज ना कशी दिसता देवा सगळें पयस रावता. Praise the Lord. होल्या मनशांचे म्हणटा कोटा. But a person in every moment, in every decision he makes or she makes, or everything that person does, in everything that person is going to check what the word of God says. Do we do that? There's certain areas that we do according to the word of God, but majority of the decisions we make based on the word. We see how the world behaves. We see how the world thinks. We see how the world makes the decision. Everything if you see in your children's life, in your life, in your spouse's life, when you want to buy a house, when you are sending your children to school or a college, everything you will compare the world. You know why? That is pride. But a person who goes into the word of God and says, no matter if the world is not doing according to the word of God, I'm going to stick to the word of God and depend on God, is a person who's a humble person. Now, other people will walk in their own intellectual ability, in their own effort, in their own strength. But a person who's humble is a person who's seeing God's willingness to use God's power and God's ability. Now, this person can look like a fool in others' eyes, but this person will be walking in the supernatural power and ability of God. Amen. Hallelujah. जायती मनशां आसात म्हणटा की ती आपल्याचीच पदवेर आनी आपलेच गिन्यानार पातयेतात आनी सगळें जें ती ह्या संवसारांत करतात तेंचे वाठारांत जावं एक काजारी जिवितांत जावं भुरग्याच्या जिवितांत जावं कसले ती येवजण करतात आनी कामां करून चिंतात ती म्हणटा ती देवाच्या उतरान परमणे करतात म्हणटा देवा कितें बरें दिसलेलें देवान कितें केल्लें ओगीचें उदक कितें सांगता बरें जाय म्हणटा आमी थोड्याच्या वस्तूंनी करीन देवा प्रमाणे पूण आमी जायतीं नाती म्हणटा आमी संवसाराक संवसार करता समाज करता आमी तशेंच करूंक जाय. त्याची भुरगीं बऱ्या इस्कॉलाक वयतात म्हजीय भुरगीं वचूंक जाय सगळें जाणां तांकां व्हडले व्हडले मार्क्स मेळटा म्हण ट्युशनाक घालतात मेळोंक जाय म्हणून व्हडल्या व्हडल्या ट्युशनाक घालतात म्हज्याय भुरग्यांक कांय घालूंक जाय सगळें म्हळ्यार संवसाराचें व्हड जाय म्हणटा असले मनशां म्हणटा कळटा तांच्या वागणुके प्रमाणे कितें
देवाक जाय तशी करना ती आपली संवसाराची संवसाराची पोत जपता आनी आपणाक जाय तें करता. पूण थोडी मनशां हांव म्हणटा ती खालची ती संवसार कितेंय करून ती फकत देवाचें उतर देव कितें सांगता देवाक कितें बरें दिसतलें तेचे बाबतींत जावं ते तशें करतली. आनी तुमी पळयतल्यार म्हणटा असलेच मनशांक म्हणटा जायते बरेपण मेळटा केन्नाय जी आपले परबीन करून करतात संवसाराचेर बरो दायमान आनी व्हडले वर सोदून करतात ते सारके खाला पडटा. पूण खालची हाती जी देवाचे पाटयतात देवाक मानता तशें करून वावुरतात तांच्या जिवितांत आमी जायते व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू पळयता. त्यांची पोतली जी कृपा देवान आमकां दिल्या आपले भाशेन आपले पोतलेन आपणाक अधिकार आसलो तो अधिकार आमकां दिला आनी तो अधिकार वापरून म्हणटा खालतीच जायते बरें आमी पळयता. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Look at the next verse. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Now, when I have to humble, I think that I'm going to lose. It looks like I have to be a servant. It looks like I allow the other person to win and I look like a loser. Just like how Jesus humbled himself on the cross, even though he was God. It looked like he lost the battle. When Joseph, in the Old Testament, when he was falsely accused, he did not think of a bright person is the person who thinks about him. A humble person is the person who thinks about God's word, God's promise. Correct? Now, when Joseph was falsely accused, when that woman who tried to seduce him, and when he was falsely accused, did he open his mouth and say, "No, I'm right, she's wrong"? When we are right and somebody falsely accuses us, are you supposed to open your mouth and say, "I'm right, that person is wrong"? No. Because a humble person is a person who's not thinking about him, but he's focused on what God has promised. Now, why did Joseph keep his mouth shut? First of all, he was depending on God's promise. Secondly, he was thinking about the master. If I'm going to speak negative, even though it is the truth, it's going to spoil the name of my master. Even when Joseph was in the prison, when somebody came and asked him, "How you, a Hebrew, Israel, a person who belonged to Israel, you are in Egypt as a slave?" You know what did Joseph say? Joseph said, "I was illegally kidnapped." If I was there, I would have said, "You know what my brother did to me?" Do we say? Yeah. You know how they tortured me? You know what they did? You know what I went through? Joseph did not even say, even though it was a truth. See, that's what you have to understand. Many times we go and speak about people, even though it is, we think, "Oh, what is that?" I do not say lie, I am speaking the truth. No. Is that negative word which you are speaking is impacting somebody else? Okay, put that Psalms chapter 1 verse 1. आता पयल्या पेद्रूची 5व्या सुरानी स्टोरी पळोवया. देखून देवाच्या बोली आता फार विनोद खालती जाया आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. कितें म्हणटा देव? खालती जायात म्हणटा आनी तो शुभ वेळार तुमकां वयर काडटलो. खालत्यान देव
केन्ना म्हणटा आमकां हें दिसता हांव थंय खालती जायत जाल्यार सगळीं म्हाका कितें म्हणटलीं हांव एक दिसतलें एक पिशें कशें ओ एक चाकर कशें दिसतलें हांव आतां पळोवया जेजूकूच पळोवया जेन्ना तो खुर्सार पडलो देवाचो देव जेन्ना तो खुर्सार पडलो कितें दिसतालें हो सारको हलको लूज जालो तो ताचे सगळें काबार जालें अशें दिसतालें एक लजेची वस्त कशी देवाक खुर्सार मरप म्हळ्यार एक लजेची वस्त पूण जेजून तें कित्याक केलें कित्याक तो खालतो जालो ग्लोबली खालतो जेन्ना आमी खालती जाता आमी समाजाक दुसऱ्यांक पिशी कशी दिसोन एक चाकर कसो दिसोन पूण देवा मुखार आमी व्हडली ते भशेन तो झुजे बाराकडेन तो झुजे कोण खालतो आसलो ताच्या भावांनी ताका जायती भाव ताका जायते चिकॉल करताले जायते ताची गुन्यांव घाली काय कितें म्हणटाले तो केन्नाच ताका पत्नी दिनासलो ती पोतिफारागेर आसलो तेन्ना ताची बायल ताका पातकान घालून वचून प्रयत्न केले आनी ताचेर नाका जाल्ले मोगलान घालून ताका जेटी पासून घालो बळबळीत घालो पूण झुजे तो दिना म्हजो गुन्यांव न्ही तिणें म्हाका अशें केलें तिणें म्हाका पळय कांयच म्हणूं ना खालतेपणी ताणें तोंड बोट करून उबो रावलो आतां ताचेर न्ही जायते म्हणी येता आसले जशी आमी आमकां कोणें कितें म्हणलें हें हांवें करूंक ना तें हांवें करूंक ना म्हणजे करता हें आमी झगडून करता Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, now see. Blessed is the man. Keep that meaning in here. That meaning of scornful. In your phone. Yeah. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sits in the seat of the scornful. What is the meaning of the word? Scorner means who's the person who's scornful. She'll read from the dictionary. Yeah. Disagreeable person, Disagreeable person, unpleasant person, unpleasant person, a person who is not pleasant or agreeable. a person who's not pleasant, or a person who's negative, or a person who complains, or a person who speaks wrong about somebody else. Now, the Bible says, don't sit with that kind of person. Are you sitting and walking with somebody who's negative and saying, oh, no problem, you speak idea? If you are going to sit, it's like cancer. It's like a contagious disease. You will also get the same sickness. Are you going to please God or please man? What if I say no, stop it, or if I say no, I'm not willing, or if I avoid that person, what will he think now? Let me listen. You are going to, a humble person is not a coward. A humble person is a bold person. If you see Mother Mary, okay? Did she say, what will my mother say? What will Joseph think? What if they ask me, you're pregnant? Did she think all that? Did she ask all that? Or her attitude was, I don't care what you think. Did she ask the
did not even use that opportunity to speak negative. You know what happened, you know what he did, you know what she did. No. He only said, I was illegally kidnapped. What he said was truth, but he did not speak the negative. That's a person who's humble. Praise God. Yeah. आता स्तोत्र पोया म्हणटा स्तोत्र पयले आनी पयली गोल जो मनीस नश्ट्यांची बोध घेवन चलना वो पापक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी जो मनीस नश्ट्यांची बोध घेवन चलना वो पापक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी आनी हाचो आतां हो कितें जाचे पाड आमी पळयता अधर्मी मनीस म्हळ्यार कितें काय म्हणटा हो नश्ट म्हळ्यार कितें असले मनीस जावन आसा की कोणाकूच त्या मनशाक सरशी येवन बसोन उलोवप वचून बरें लागना इतली मनशां आसतात की त्या मनशाक पळयल्यार सगळें उस मारता ताचें उलोवप ताची वागणूक बरी न्हय देवाक मानता तसलो स्वभाव ना त्या मनशाक आनी असल्या मनशाक दुसरे मनशाक वाटावन करतात सृश्टी पयस वचून करतात ते भशेन जे मनीस सगळोच नाका नाकाच उलयता नॅगेटीव उलयता म्हणजे देवाचे उतरां ना तसलीं उतरां उलयता सगळें वायट 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 म्हणून पावनान बसले असल्या मनशाची म्हणटा आमी केन्नाच सोबत दवरचें न्हय असल्या मनशा मदें म्हणटा आमी लागून दवरची न्हय फकत दुसऱ्याच्यो चाळयो करून भोंवतात असल्या मनशांची म्हणटा केन्नाच आमी भोंवप पावना कित्याक असली वागणूक जावन आसा एक कॅन्सर कसो व्हडली पिडा जेन्ना तूं असल्या मनशाक बरी वचोंक लागलें आयकूंक लागलें तुका बरें लागता तेन्ना आमी म्हणटा कोणें म्हणटा तो कित्याक आयकताय ते सगळें फोटीक सांगता तो सगळें फोटीक तो येवन सांगता जाल्यार हांव कितें करूं आपणें आयकता हांव कांय म्हणना आयकलें जाल्यार तो भागीदार जालोय त्या पावतकान तूं तें जाप दिवं ना दिवं तुवें ताका सोडली दिली आपल्या भितर वीख खातीर वतो तुजे मुखार तो तुवें तातूंच जालो जालें असल्या मनशां बरी म्हणटा हेच स्तोत्र म्हणटा हांव सांगिना स्तोत्रच म्हणटा अधर्मी मनशां आनी ताका देव भोग लागना बरें उतर तांच्या जिवितांत तांच्या तोंडानूच येना बरें कितें उलोवप दुसऱ्यांकूय जाल्यार ते तांचे पाड घालतली तांकां गायड सांगतली तांकां चिराव घालतली केन्नाच बरें उतरना तांच्या असलीं मनशां म्हणटा देवाकूय मानना आनी मनशाकूय मानना तो ज्या असल्या मनशां बरी तर आमी ताचो निसोड आहा जाल्यार आमी म्हणटात तेच वारें आमकां लागतलें फुडें देवाक मानना जुले खालती मनशां म्हणटा केन्ना ताचो स्वभाव वेगळो ताका म्हणटात बरें दिसना कितें जालें तें मनीस दिसांनी कितें सांगता ती मनशां देवाची भुरगीं ती देवाची कृपाय तांचेर आसा पूण ती चुकल्यान आमी तांचेर आनीक फार घालून उपकारना आनीक तांचेर चिकोल करून उपकारना वते जाल्यार आमी तांकां ते कोण सांगता ताका बरेंपण सांगलें पळय तूं ताचें वचत माग तूं ताचें बरें चिंत पूण तांकां पडट्यान बरें सांगचें पडटा ही आमची सायबीण माय म्हणटा जेन्ना बडो आयलो तिका सांगलें की पळय तूं गोरबेज जातलें एका भुरग्याक जग दितली आनी तो व्हड जातो ताचें सगळें सांगलें बरें आतां तुज्या जायती गोरबेज जातली म्हणून आंकवार चेडू आनी त्या तेंपार गोरबेज आंकवार चेडू गोरबेज जालें तर ताका कसले शिक्षा पडटाली कसलें पानिशमेंट कसली खास आद्रा मारताले सारकेंच मारताले जिणेचें मारताले आनी मारिया जाणा आसली सायबीण माय थोडी आसतना ती खालती जाली देवान तर हें धाडला ह्या गोडव्याक देवाची खोशी म्हज्या जिवितांत जाल्यार हांव देवाचेच खोशेक भाळो दिली देवाक जाय तें करतली फकत तुवें आनी निमा दिवना कशें जातलें म्हजो घोव जुजे कितें म्हणटलो आपल्या आवय बापूय कितें म्हणटली शेजा सामारी कितें म्हणटली फकत ताणें मागलें
हमने देवाला जाता साहिबा एचएचवे आना मुझे स्टार्ट किया शुरू किया काम ते शक्ति पावसो आउ तुझे पात्र राउंड महापुरपाली से साइड में मान हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया okay like this we do not have to be in the presence of scholars. We do not have to be in the presence of scholars. Scholar means a negative person, a person who gossips, a person who grumbles, a person who speaks strife, envy. We do not have to be in the presence of scholars who try to disgrace us. And we do not have to tolerate negativity. And we do not have to tolerate negativity. Okay. Cast out the scorner and contention shall go out. Contention means strife. Cast out scorner and contention shall go out, yea, strife and reproach shall cease. Now, that means if you are trying to come out of bitterness, if you want to come out of hatred, if you want to come out of strife, if you want to come out of enmity, and you are going to still hang around with people who has so much of bitterness and anger, it will never happen. I am supposed to love them, but I am not supposed to sit with them. Let me see in Psalms 1, chapter 1, verse 1. Yes. Know why? Because if you are going to sit with a scorner, it is a contagious sickness. If you sit and listen, you also will get the same sickness. The sickness of strife, bitterness. I can be a very good person, I can be such a nice person, I can have a very good heart, but if I am going to sit with a person and hear to all the garbage, I am at last ending up receiving the same garbage. That's what this says, cast out. Don't tolerate at all. Don't even give a moment. It is so nice to hear somebody's story, no? Yes or no? Is it interesting to hear somebody's story? Especially the wrong things. Isn't it? Hello, then what happened? Yes or no? Is it interesting to gossip? But we don't know how dangerous it is. When you are gossiping about somebody, you don't even know what has happened in the other place. The person would have repented and would have given his life or her life to Christ. You don't even know what took place, what happened, but you are sitting and you are gossiping and you are speaking negative and you are allowing a spirit called strife. Strife is a demonic spirit and I have to cast out this demonic spirit. How? By not sitting with the scorners. Don't expect you sit and watch all those serials that is filled with anger and bitterness, and we sit and we gossip for hours and hours and hours, and we speak negative things, and then we expect, why are things not? Put a Psalms chapter 1 verse 1 again. Now see, see the last line, nor sit in the seat of
that's why I could not see God's blessing. It's not God. It is me who's blocking. That's why God gives grace to the humble, and He resists the pride that is weak. Praise the Lord. आता सुगत झालं बहिणीनं आमकां बरो थोडे नोट्स दिले तिची म्हणटा आमकां म्हणटा गरज ना त्या मनशान बराबर बसोन जी सगळो वेळ दुसऱ्यांची निंदा करतात ओ दुसऱ्यांच्यो चाळयो करतात आनी ताका लोचेक घालतात तांचे बरी आमी बसोंक जाय म्हूण ना आमगेर पासून ती आयल्यार आमच्या घरांनी आमी उलयता आमच्यान तांकां बरे भाशेन समजोन देवाचें उतर सांगून की अशें करपाचें न्हय हें पाप हें पातक दुसऱ्यांची चाळयो करून दुसऱ्यांचें बरें नांव व्हरप हें पातक तर म्हाका खोशी ना तुजें आयकून रागार जायना तुज्यान कसली येता ओ दुसरें कितें उलोवपाचें बरें उलय अशें करून आमच्यान पयलीं बोब करून येता पूण जेन्ना आमकां म्हणटा गरज ना अशें भुरग्यांक त्या मनशा लागीं जी चाळयो करता दुसऱ्यांची भोगलाटां घालता सांगून भोंवतात आनी अशें तांचे बरी भोंवन आनी तांकां जो आमी आयकूंकूच जाय म्हूण ना घडये आमी चिंतता आमची जी फ्रेंडां ती सदांच म्हज्या आदाराक पावता सदांच आमी बराबर भोंवता आनी तिका म्हज्यान खंय ताका म्हज्यान खंय अपमान करूं येता अशें चिंतप ना म्हणटा आमच्यान टॉलरेट करूंक जायना तो बरें सांगता जाल्यार बरें ना वायट सांगता पातकान आपुणूय पडला आनी म्हाकाय लागून सुद्दां आमी झेलून ताका बरी वाट दाखोवंक जाय हें तिका बरोवन दिल्यार भयणी आतां ती आमी म्हणटाल्या जर तर म्हणटा समज तूं म्हाका तसली संवय आहा म्हाका दुसऱ्यांचे झगडो करून दुसऱ्यांचें नांव काड करून दुसऱ्यांचे शिराक घालून समज तूं हें म्हजी वागणूक आनी म्हाका जाय आतां कसले अशें म्हाका जाय बरें बरें मनीस जावन एक बरी वस्तू जावन म्हाका जाय म्हणून चिंतता देवा लागीं मागता पूण हांव असलीच मनशां जी म्हजे कशें करतात तांचेच वांगडा आसा तांच्याच ग्रुपांनी भोंवता तांची दिसतांका जोडटा जाल्यार हांव कशी भायर सरतली म्हज्या वायटांतली जे म्हजे भितर तसलेंच आसा दुसऱ्यांचे वायट खबरो करून दुसऱ्यांचे बोगलान घालून दुसऱ्यांक गायसोन दुसऱ्यांचे चाळयो करून हांव भायर सरचीच ना कित्याक हांवूय त्या ग्रुपांनी भोंवता तेची म्हणटा आमी पयस रावंक जाय तांचे सगळी पयस रावंक जाय तेन्नाच ती आनी मागीर त्या लागीं म्हाका देव घेवन आदार दिता आनी दितलो थोडे म्हणटा बरी मनीस जावं म्हजे गाडी थोडे बरें आसप मोगाळ आनी दुसऱ्यांक चुचुकता असलें आसा पूण हांव जर असल्या बरी आहा जाल्यार कांय फायदो ना हांव तांचे भशेन जाली म्हणटा ऑलरेडी जाली आनी आतां ती परत म्हणटा कित्याक देव म्हणटा स्तोत्र पयलीं दुसऱ्यांचीच बी नोयान आमी पळोवया निमाणे लायनी पयल्याच्यो वस्तू बोळीच्यो अधर्मी मनशां या स्तोत्र पयलें अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोन आमकां खरेंच बागी असली मनशांनी दुसऱ्याच्यो चाळयो सोडून भोंवतात दुसऱ्याक गाडी घालतात दुसऱ्यांचें नांव पिडेर करून भोंवतात नाका जाल्लें तांचे म्हणटा सांगात सोडपाक बागी हांव खरेंच सोडूंक जाय आनी दुसरी वस्त म्हणटा सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर जी मनशां ताचो संतोश फकत देवाचे उपदेश हे देवाची खोशी करून देवाचे उतर आयकून सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर तांचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा हो तो बरो मनीस दीस रात देवाचे नेम कायदे देवाचे बासावले नियाळीत आसा तिसरे गांवच्या बाळाचेर देगेक लायिल्ल्या लोकांक काळा परमणे जातात फळां आनी कधी गावून पडना ताची पानां असल्या लोकां बरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कन्यो सुफोड जो मनीस फकत ताका दुसऱ्यांचे वायट उलोवपाक नाका दुसऱ्यांचेर बेठेच दुसऱ्यांचेर गाराणी घालपाक नाका असले मनीस जे फकत ताका देवाचे उतरायचें पडना देव आनी तो बरेंचेच लोक बरी बूद दिवं असल्याच मनशांचेर म्हणटा देवाची नदर आसा आनी तो मनीस जावन आसा एका वावट्या वाड्याचे देगेक लायलेल्या झाडां बरी खाडा खाडा प्रमाणे ताका पानां
हिरवी पानां आनी फळां जाता. तर आमकां तो जाय आमी असलीं मनशां जावन जाल्यार आमी कितें करपाचें? कोणाच हरशीं पयस रावपाची? अधर्मी रावपाचें. म्हणजे दुसऱ्याचेच पाड घालून भोंवतात, दुसऱ्याचे चाडयो करून भोंवतात. आसा तो ना असलीं मनशां संवसारांत? आसात? आसा. फुडें कोण आमच्या घरांतूच आसत, शेजा समारा आसत, वाड्यार आसत, समाजांत आसत, खंयतरी बाजारांत मेळटली. फकत रावतात कोण मेळटलो आनी आपली वीक व्हरतलो वखदी म्हणून. असल्या मनशाची पयस रावात म्हूण देव सांगता. कित्याक आमकांय तोच वसो लागता मागीर. दुसरें म्हणण्याचें पुस्तक 22 एपिसोड आनी 10वी ओळीन कितें म्हणटा पळोवया. चाळोवप्याक धांवडाय आनी ताच्या वांगडा किचिलां सोंपतलीं, तशीं झगडीं आनी अपमान सोंपतले. कळ्ळें म्हणटा तसलीं चाळयतात, चाळोवन घालपाची मनशां जर तुका कोण आयलीं जाल्यार तांकां ताच्या वांगडा म्हणटा ताका धांवडाय म्हणटा पळय. धांवडाय, चाळोवप्याक धांवडाय. म्हणण्याचें पुस्तक 22 एपिसोड आनी 10वी ओळीन सांगता हें देवाचें उतर. ताका म्हणटा पयलेंच सांग बाबा म्हाका असलें आयकूंक खोशी ना आनी म्हाका वेळूय ना, तुज्यान वचो येता. बरे भशेन चाळोवप्याक धांवडाय आनी ताच्या वांगडा किजिलां सोंपतलीं. म्हणजे सगळें मागीर कावार जालें. तशीं झगडीं आनी अपमानूय सोंपतलीं. आतां म्हणटा पळय ते म्हणण्याचें 13वें एपिसोड आनी 10वी ओळ. मस्तेपण फकत झगडीं उत्पन्न करता. मस्तेपण ना. पयलीं म्हणटालीं एक गर्वूय जाता वो ती अधर्मूय मनशांक जाता. ती मनीस फकत झगडींच उत्पन्न करून उठता. मस्तेपण फकत झगडी उत्पन्न करता. दूद घेतात तांचे थंय शाणेपण आसता. जीं मनशां बरीं दूद घेवन भोंवतात. पळय म्हाका हें सजमनां म्हाका मातशें सांगशी, ओ देवाचें उतर म्हाका वाचून सांगशी, म्हाका एक समजणें दिशी. असले मनशांक म्हणटा देव कोणाक पावता आनी असल्या मनशांचें बरें जाता. पूण मस्तेपणान चलतात, अधर्मी मनशां जातात ती फकत झगडींच उत्पन्न करतात. हालेलुया, हालेलुया. आमी आतां खंयचे वाटेक वचया? मस्ती जावया आनी झगडी उत्पन्न करपी जावया, चाळयो करतात तसली जावया, ओ देवाच्या उठार रावता तसली जावया, बाळाच्या गांवठी जोडीक लायलेल्या झाडां जावया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Can you hear me? Yes? Behind? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Go to 1 Peter chapter 5 verse 7. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Now, did Joseph in the Old Testament walk in humbleness, humility? Now, was he falsely accused? Did he open his mouth or did he humble? Did he submit to the word of God? Did he try to prove himself?
which had brought him down. There. Right. There. Okay, now, was he a slave? Did he lose his money? Did he lose his position? Did he lose everything that he had? When he was in the Father's house, did he have everything? Now, when he lost everything, does he look like a failure? But then, to the next verse. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Did God say this when he is a governor, or did he say this when he was a slave? Now, according to us, prosperity is based on who they are in the outside. What they have, how much money they have, how much bank account they have, how much education they have. But according to the word of God, a humble person is a person who's prosperous and successful. Now, it looked like he is a failure. It looked like he failed. It looked like the other person won the battle. It might look like when you're walking in humbleness and when you're walking in love, it looks like you lost it, but you have not lost. Joseph has not lost. He is just in the process where God is preparing him for his destination. In the same way, when you are a humble person, in the eyes of the people, it might look like you have lost it, but you have not lost it. You are in the process. God is molding you and preparing you. Joseph had to be prepared before he becomes the governor. That's what it says. God exalts the humble. Now, when he became a governor, is it humanly possible? No. Every time you walk in humility, every time we walk in humbleness, maybe in the eyes of the world, in our own eyes, we may look like we are failures. We may look like we lost the battle. But at the due time, it is God who exalts. And this exaltation doesn't come like how the people of the world. The people of the world are exalted because of their knowledge, their wisdom, their money, their status. But this exaltation is supernatural. Can Joseph become a governor of the country? Is it humanly possible for the king to say, "Accept my throne, the whole country I give it to you"? That's what happens to a humble person. A humble person is a person who walks in the supernatural. A humble person who is a person who sees a miraculous life. A humble person who sees God's favor in his life. And a humble person who will always be exalted by God. Praise the Lord. Hallelujah. I gave a long. You know what happens if I break? Then the flow goes. So I don't want to break it. Yeah. Voi veduti panzvisuali sovivo করatoria দেখুন দেবাচা বলি खाता खाल विनो खालती छाया आणि तो तुमका आपल्या चुकलेला वयर काढलो होय तो तिला काय नाही तुमका बघ खालती छाया खालती कोण गेले त्याच्या विधान तसेच झाले Her voice is audible. मग त्याला ऐकता लास्ट म्हणे ती बस ऐकता आजच्या काळाला बोलूया सॉरी देवान म्हणे की आता आजच्या काळाला जुसे सदांच खालतीकाने चाललो बाबा सवय आपल्या बापाय सवय भेटला तुझं तो खालती
जालो. ताणें केन्ना पूण आपलें तोंड उगडलेलें, केन्ना पूण तो तोंड उगडटालो आनी ताका कितें म्हणलें, तो पोत्याक पोत्यान तोंड उगडलेलें ताणें केन्ना पूण. हांगा आमकां दिसता ताणें तोंड उगडलेलें मेळटा ना, केन्ना तोंड उगडूंक नासलो. तो फकत कितें करी देवाच्या उतराक घालतलो आपलो. देव कितें सांगता, वो देवान ताका एक सपोर्ट दिल्लें, एक सपोर्ट आसलें ताच्या जिवितांत. ताचें ध्यान मन आसलें फकत त्या सोपणाचेर. कोणेय म्हाका कितें म्हणूं, कोणेय म्हाका कितेंय नाका घालूं, म्हाका खारापाचो उडो आपलो उडो, हांव भियेना, हांव सोंपयता तें देवान म्हाका सांगलां पळय तें म्हज्या मनांत. अशें तो चिंतालो आनी घालचें म्हणून. तशेंच तो कडेन पिसो जातलो, एक पिसो कसो कितें रे आतां कितें म्हणटा कोणाक जाप ना मरे, आतां कितें जालां, तकलेन तो सुटला कितें अशें कडेन म्हणटाले जाय, लोचेक कशें घालीत जाय, तरी पूण ताचें देवाच्या उतराचेर आसलो. ते भशेन आमी जेजूक पळयता. जेजूय क्रुसार मेलो, ताका कोस टोप दिले, ताची खेबळां करताले, ताका असलें आनी तसलो आनी कितें म्हणत. जेजूय तोंड उगडलेलें काय? जेजू तोंड उगडलेलें ना. तो एक मौन कसो सगळें तो आयकतालो म्हळ्यार रेस्पॉन्स दिनासलो. वयल्यानूच जाल्यार जेजू आपणाक असले त्रास करतल्यान सदां मागीत आसलो. आपल्या दुस्मानाक वो आपणाक ते खिळायताले, तुरी उडयताले, कांट्यांचो मोगूर घालताले, ताचे पासून मागीत आसलो. आतां आमी म्हणटा जेन्ना आमी खाद्यपणान चलता, ही सगळीं आतां उदाहरणां आहात आमच्या दोळ्या मुखार आनी हांगा बरयल्लीं आहात. आतां ही कित्याक दिलां, आमी ताचे भाशेन चलोवंक. आतां आमची भयण म्हणटा हें सगळें जें आमकां कोणी कसलीं कसलीं नांवां म्हणटा, वो तूं कित्याक तुजो उपकारो नाय म्हणटा, वो तुजे जिवितांत केन्ना बरें जावचें ना, तूं असलो तूं असलें आनी असलें करता तेन्ना आमचें तोंड गोल आसता काय, वो आमी सांगता. ताणें 2 वेळा हांव धा सांगता, ज्या मनशाच्या जे मनीस गोल मान चलता तें सदांच रोखडेंच तोंड पडटा त्या मनशाचें, रोखडेंच. एक म्हळ्यार तें दुसरें 10-15 सांगतले. ही मनशाची खुणां कसले मनीस ते फाटाफाट ते सांगता न्ही, ते गोल आनी हें आतां म्हणटा ही शिकवण आतां चलतना सकाळीं ना परत आमी खालतीकायेचे जावं ही शिकवणे प्रमाणे म्हणटा वरवीं पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलयता आनी पवित्र आत्मा आपणाकूय सुद्दां ही शिकवण थोडी सांगूंक लायल्या जाय तुमकां शिकोवंक. तें ताची खोशी सगळ्यांक आमकां ती करेक्शन फावो. आनी आमच्या जिवितांत कितें वायट वयर सकयल जाल्लें आसा, घडये खऱ्यांनीच आमी गोरवान आसा, हें आयचें उतर म्हणटा देवाचें शिकवण आमकां आदार दितलें. आमी तें बोंड जावन गोरवांचें निकळावन आनी खालती जावन आयजतात तेज्या वेळांतल्यान हें पवित्र आत्म्याचें काम म्हणटा. सगळ्यांक तुमकांच न्हय तें म्हणटा आपणाकूय आनी हांव म्हणटा म्हाकाय हें करेक्शन. हांवें हे शिकवणेंतल्यान म्हजे भितर गोरव आसा जाल्यार काडून आयज खालती जावंक जाय आमी. तर बरो मनीस म्हणटा सदांच देवाची खोशी करूनच वावुरतलो आनी खालतेपणान वावुरतलो. आतां उत्पत्तीचें पुस्तक पळयलें जेनेसीस 30 आनी 9वी ओळ आनी 1 आनी 2री ओळी. इस्माएलितांनी जुसेफ इजिप्तांत व्हेलो परत झुजेची खबर. पोतिफारान ताका इस्माएलिताकारांक कडलो विकतो घेतलो. हो एक इजिप्तकार फाराव बादशाहाचो एक खोपशाल आनी राखणदारांचो मुखेली. सर्वेस्पोन झुजेच्या सांगाता आसलो आनी सगळ्या तरेच्या कामांनी ताका बरें यश मेळटालें. तो आपल्या दोनयाच्या घरांत जियेतालो. आतां हो जुसेफ पळयत जाल्यार तो एक खालती आसलो आनी तो केन्ना आपूण व्हडलो तो राजा पासून जाला तेन्ना आपूण राजा पासून तो जियोंक ना, व्हडायेक म्हणूंक ना, तरी तो चाकरी करतालो आपल्या भावाची. आपल्या बापायक खालतो आसलो आनी पयले स्वाती देवाक खालती आसलो. हांवें परत म्हणटात ताकाय जाय तो ताका विकलो पळय, एक गुलाम कसो विकलो
बरी आसतना तुजेन आपल्या बाबाचेर कांयचे कुतळ म्हणूंक ना, रागार जावंक ना आनी इतलें ताच्या जिवितांत जावनूय आमी जाणा सगळें. तो पयलीं पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर झुजेच्या सांगाता आसलो. आमी म्हणटलें देव तर ताच्या सांगाता आसा जाल्यार ताका इतले त्रास कित्याक दिले देवान, कित्याक ताका विकूंक दिलो आनी म्हणटलें हाडलें आमी ना. हे सगळ्या घडींनी देव ताच्या सांगाता आसलो. आनी झुजेची नदर फकत देवाचेरूच आसली. सगळ्या कामांनी ताका यश मेळटालें. देव ताच्या सांगाता आसलो म्हणूच ताका सगळें जे करता तितल्यांनी यश मेळटालें आनी सक्सेस मेळटालें. ते तशीच आमी जेन्ना आमी खालपेपणी चलता, आमकां मनशांनी टिकोवन करूं, मनशांनी आमकां कितेंय म्हणूं, मनशांनी आमकां शेवटून मारूं, पूण आमी सांगूं की देव आमकां कोण म्हणटा, देव आमकां कितें म्हणटा, देव आमचो मोग करता. देवान आमकां आपले भोवतेन अधिकारान भरल्यान देव आमकां सोडिना. देव आमचे सांगाता आसा, जसो झुजे सांगाता आसलो तसो तो आमचेय सांगाता आसलो. म्हणटच आमकां मनशाची पर्वा ना. हालेलुया. देव जर आमचे सांगाता आसा जाल्यार मनीस आमकां कितें करती. हे भाशेन आमी खालचेपणान चलोंक जाल्यारूच आमी जशें झुजेक यश मेळ्ळें तशें तो गव्हर्नर जावंक पावलो पळय, तशें आमकांय संवसार लेखिना म्हळ्यार देव आमकां एक दीस यश दितलो. केन्ना तें जेन्ना आमी ताची खोशी करतले, ताकाच विस्वासी रावतले देवाक, केन्नाच. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Now, when we go through trials and tribulation, do we get worried? Do we get anxious? Yes. Do we get bitter? And do we get bitter, envy, irritation? Yeah? Yes. Now, a humble person is a person who's not looking at the seen, but who's focusing on the unseen. A humble person who's submitting to the word of God, regardless of what his senses says and what his situation speaks. Put 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For our light affliction. Who said this? Paul. Because he was not suffered like us. He only was beaten. He was without food. He was thrown naked. He was beaten. He was bleeding. He was put in prison. He was without food, without water. That's all. Shipwrecked. He was not like us. See how much we go through. That's why he said, light affliction. If he had problem like us, he would have not said those words. Why are you looking at me like that? Now, did he go through more tribulations than us? More affliction than us? But is he saying light affliction? Why? You know why? For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. It works for us. That means a person who's worrying is a person, instead of depending on God, is depending on himself. Okay, come back to that 1 Peter chapter 5 verse 7. Okay, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He might exalt
Worry is the indication that you are not trusting God, but you are trusting on your situation. Worry is the indication that we are not trusting God, but we are trusting people. And when we trust people, do they forsake us? Yeah, 100%. That's why what happens? Worry comes. Put the previous verse. Actually, I never knew the connection. But then when I started to study, I heard, God is talking about, from the 4th verse, he starts speaking about pride and humility. And then, and the 7th verse, he says, cast your care. If you worry, that means you are not submitting to my plan, but you are focusing on your problem. You know why Paul said light affliction? Put that down, 2 Corinthians. For a light affliction, which is but for a moment, worketh against us for the far more exceeding and eternal weight of glory. Yes? Yes? All are sleeping, except 2 of them. I read something wrong. For a light affliction, which is but for a moment, worketh for us or against us. The trouble that you are going through, is it working against you to destroy you, or is it working for you? For a pride person, it works against. For a humble person, it works for. The destruction comes from the devil, but a person who's not focusing on the destruction, who's not going to worry, but a person who submits and who casts his care on God is a person, in that person's life, the tribulation is going to work for him, not against him. For example, you see Joseph. Now, what if Joseph did not go through those tribulations? Now, was it God who threw him in the pit? No. Was it God that did all those things to him? No. But then, did evil happen? Yes. But then, did God allow it? It did not come from God, but when he went through all those things, now, in case if he was not a slave, in case he was not in the prison, and directly he goes and becomes a governor, for example. You know what happens? The day he becomes governor, he would see Egypt very new, and he would go and ask, can you tell me the rules and regulations? Can you tell me who's the manager? Can you tell me how the system works? Can you tell me about how the account works, how this works, how the management works? What is the law? Yes or no? Everything would be new. But then, the situation that he went through, the trials that he went through, the problem that he went through, it is not working against us, but it is actually working for us and preparing
is preparing you for something very big. If God is going to direct you, give you the manifestation, you will not handle it. You have to be molded, prepared, pruned before you go to that place. That's why God exalts the humble at the due time. The due time is when a person has trained his heart completely to depend on God, to walk in love, to be in patience. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. For our light affliction, which is but for a moment, worketh not against us, but for us more exceedingly, far more exceedingly, an eternal weight of glory. The problem is not going to turn out into disaster, but the problem is turning out into glory for the one who is humble. Not one who is qualified, not one who is perfect, nobody is perfect, not who is sinless, no, but the one who is ready to say, yes Lord, I am wrong, I will change my thinking, I will change the way I see at things, I will not depend on my strength or my ability, but I am ready to, a person who is quick to rely on God, to depend on God, to change his thinking, to depend on God's strength. Grace is not given to the perfect. Grace is given to the one who doesn't deserve. Grace is God's willingness to use His power, His ability on my behalf, even though I don't deserve. But when I'm in pride, I'm saying, God, I can handle it. Do we say? Yeah. Maybe not directly, but indirectly. When you're worrying, you are saying, Lord, I can handle it. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. आता ते कोरिंथकारांत दुसरो आवेसोर आणि चवथो आवेसोर आणि स्तोत्रावी ओळ म्हणटा कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोंतीदुखी शासनाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या खोंतीदुखींनी आनी हे शासनाचे उत्तम मोहिमेमध्ये कसली सोर करूंकूच जायना. आतां हो भाजून पावलो आमकां सांगता जेन्ना आमचे कोस त्रास येतात, जायते आमकां तो कोस त्रास येतात, तेन्ना आमी कशी वागता काय जायते आमी आनी हांवूय केन्नाय शिकवण बाबतींत म्हाका म्हणूंक जाता कितें हें काम रोखडीच हुस्कय जाता, फोन जाता, भिरांत जाता. सो जेन्ना आमकां तशें जाता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी कोणाचेर पातयेता अशें दिसता काय आमी देवाचेर पातयेना, आमी आमच्याच बळाचेर पातयेता, आमचेच बदलेचेर पातयेता आनी दुसऱ्या मनशाचेर पातयेता. तेन्नाच ते आमी भियेता, हुस्को जाता, खोंतीत येता. तर जो मनीस देवाचेर पातयता, देव आसा, देवाचें येवजण म्हजें सगळें आसा आनी तो सगळें आपणाक जाय तशें आपल्या वेळार करतलो म्हणजे मनीस पातयेर रावता, त्या मनशाक म्हणटा खंयची हुस्के येवंकूच जायना. वो कसले आयले पासून जाल्यार कौस दोग बोगलांटा जाल्यार तो सश्टीकाय लांबीकाय सोंसतलो. कित्याक ही जावन आसा देवाची येवजण म्हजें सगळें. जेन्ना हांव हे थोड्या काळाक बागेक पावलो म्हणटा ह्यो थोड्यो, कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोंतीदुखी बागेर पावून थोड्योश्योच खोंतीदुखी भोगलेल्यो ना. ताका कसले कसले गोश्टांनी ताणें येवचें पडलो न्ही, कसले कसले त्रास ताणें भोगचे पडले. तरी तो म्हणटा हे ल्हानश्यो आनी थोड्या काळाच्यो, थोड्या दिसांच्यो ह्या अकाउंटान उत्तम आमचे शासनाचे मोहिमे सोर करूंक जायना. ते भशेन कित्याक ताची दिश्ट आसली देवाच्या उतराचेर, ताचो बाबाक आनी
असली खात्री आसली देवाचेर तो भियेनासलो. तो म्हळ्यार हे थोड्या काळाचेर म्हाका मागीर सासणाक खंय मजुरी करल्या तेन्ना मेळटली. आनी जेन्ना आमकां तोच त्रास येता तेन्ना आमी थोडी चलमता कित्याक म्हाकाच हे देव म्हजो मोग करना, देवान म्हाका सोडला, देव म्हजी मागणी पासून आयकना अशें आमी चिंतूंक पावता. पूण अशें न्हय. खालची मनीस सदांच म्हणटलो ना ह्या गोश्टा त्रासांतल्यानूच जसो हो भाग्यो पावलो गोश्टा त्रासांतल्यान गेलो आनी आयज तो स्वर्गार आसा पळय गेलो आपोस्तल जालो. तशें म्हाकाय देवान एक दवरला, व्हड जागो दवरला. हे संवसारांतूच आसतना तो म्हाका बरेंपण दाखयतलो अशें म्हणटा. खालची मनशां देवाचेर पातळी अशें उजगारतली. पूण जो गर्विश्ट मनीस आसा तो देवाचेर रागार जातलो. हे कित्याक म्हाका फावांनी आसलें न्हू. तो कसले त्रास गोश्ट येतूच तो रागान भरता. थंयच्यान आसा गर्विश्टांची वागणूक म्हणटा. दुसरें परत आमी येता वागून पावलो पयली पेद्रूची 5वा वेसूर आनी 7वी ओळ. पवित्र पुस्तक अशें सांगता सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात. ताचेर घालात म्हळ्यार देवाचेर घालात. कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. देवाक आमची काळजी देवाक आमचो हुस्को आसा की ना? आसा जाल्यार आमकां कितें कसली पिडा जाली, कसले त्रास आयले, कसलो प्रश्न उत्पन्न जालो जेन्ना आमची भुरगीं बरीं शिकनात वो तीं आमकां आयकनात तेन्ना तरी आमकां दिसता देव आमचो मोग करता कसो, वो देवाक आमचो हुस्को आसा दिसता? दिसना न्ही. देव तर खऱ्यांनीच म्हजो हुस्को आसलो देवाक जाल्यार अशें म्हणटलो आसलो देव म्हजो मोग करिना अशें दिसना आमकां? दिसता. तें दिसता अशें न्हय तें. त्याक सांगता पवित्र पुस्तक अशें सांगता सगळ्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात. सगळे तुमचे दोश ताचेर शेवटून मारात म्हणटात. कित्याक तो तुमचो मोग करता. तो तुमकां तुमची काळजी घेता. दुसऱ्यान आतां परतें झुजेची खबर. आतां झुजेकूय तशें जायते त्रासांतल्यान ताका वेचो पडलो. ताका एक गुलाम कसो निकलो पासून. आनी अशें सगळें जाताना ताचें म्हणें येता आसलें की देवान म्हाका सोडला, देवान तें सोपण दाखयलां आनी सगळें बोडींग. आतां हांव कितें सोंसतालें, कितें जाता म्हज्या जिवितान. ताणें अशें म्हणून जातालें न्हय. पूण म्हळें ताणें ना ताणें कितें जाप करूं ना. कित्याक तो सदांच काल्तिकायेचोच आसलो. आनी तो फकत जाण आसलो हें सगळें जाता तें म्हज्या बऱ्याक. कितें पूण देव म्हजे पासत व्हडली गोश्ट तयार करता, एक व्हडली जागो म्हाका तयार करता म्हूण तो चिंतालो. आनी तेंच चिंतालो. कोणाक आपणाक त्रास दिता तांचेर तांकां कितें हांव करतलो, तांकां कसली फास लायतलो हें ताच्या मनान नासलेंच. तो तसो खालतीकायेन वागलो तेन्ना असल्या परिस्थितींत आसतनाच ती म्हणटा सर्वेस्पराचो दोळो ताचेर आसलो. सर्वेस्पर झुजे सांगता आसलो म्हणटा. तर तो गव्हर्नर जातोचूच सर्वेस्पर ताचे सोरी आसलो. गव्हर्नर जायसर जायते ताणें सोंसचें पडलें. त्याच काळान पासून सर्वेस्पर ताचे सोरी आसलो. तसोच आमचे गोंयांतल्या संघाता सर्वेस्पर सदां खाल आसा. बऱ्यांतूच न्हय वायटांतल्यानूय आमी वेता तेन्ना सर्वेस्पर आसा. वय की ना? हें म्हणल्यार धरतले आमी सदांच वय. कसली पिडे तूं आसाय सर्वेस्पर तुजें सांगता आसा. तो तुजो मोग करता. ताचो दोळो तुजेर आसा. गरीबसाणीन आसाय. कसल्या प्रश्नांक सांपडलाय. कोण तुका त्रास करता सर्वेस्पर तुजें सांगता आसा. म्हूण तुमी म्हणूंक जाय सर्वेस्पर म्हजें सांगता आसा. हातूंतल्यान देव म्हाका कितें पूण बरें दाखयता, बरें तयार करता. हांव भिवची ना कित्याक देव म्हजें सांगता आसा. अशें झुजेन म्हळें आनी शेवटी तो गव्हर्नर जावन पावलो. आतां समज म्हणटा हे सगळीं ताका त्रास दोश नासतनाच सोमतोच तर ताका देवान गव्हर्नर केलो. समज म्हणटा सोमतो ताका गुलाम पासून कोण जायना गव्हर्नर केलो जाल्यार तो आतां हांव गव्हर्नर जालो. आतां तो कोणाक आपल्या लागशिल्ल्याक आपूण हाडटलो आसलो म्हापशा लागता
अरे कितें करपाचें तुमचे कायदे कितें आहा कितें करपाचें कशें तुमचें चलता हें सगळें म्हणटाय हिशोब कसो हो शिकून प्रयत्न करतलो आसलो पूण आतां कितें जालां ताका आतां तो एक खालतो आनी सगळे त्रास सगळ्यो केळण्यो सगळी ती बळकण आनी सगळे सोंसून पावता खालती काय घेवन आत्तां गोंयकार जाला आनी ती तो पोतिफार ताची वागणूक पळोवन ताची खालतेपण पळोवन ताका गोंयकार करता तो बरो मनीस म्हूण ताका गमता कित्याक सर्वीस पूण ताची बरी आसलो आतां कळोन येता आनी तेन्ना पोतिफार ताका सगळें शिकयता तो पोतिफाराचो दुसरो आसलो बराबरचो तो ताका सगळें शिकयता आनी तो शिकता म्हणजे ताका लागून उंचाची गरज पडना म्हणजे कितें जालें ताच्या कोश्टाकूच लागून कोश्टा त्रासाकूच लागून आत्तां ताका देवान थंय पावयलो आनी ती पावतूच सगळें तो शिकून पावलो तशेंच आमच्या जिवितांत व्हड आमकां दोल लागून आमी थंय पावचे आनी जायते आमी हांगा भोगचें पडटा सजमता सगळेंच बरें जायना आनी वायट जाता तेन्नाय देव आमचें सांगता ना हांवचें आमी चिंतून हें चूक हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, right now, a humble person submits to God's will. A humble person submits to God's will. A prideful person will not submit. A humble person submits to God's will. How do I know what is God's will? देवाची कशी आमकां कळटली कितें देवाची कशी आहा म्हाज्या जिवितांत If it is written in the word of God, it is God's will. उतरां देवाचें उतर तशें म्हणटा न्ही तर ती देवाचो देवाची कशी Yes? So, if a person is submitting to the word of God, then he is a humble person. जे मनीस हें देव म्हणटा तें जे वय जे घडटलें म्हणून मानता ते मनीस तो मनीस जाणासा खालतो A humble person submits to God's will. A prideful person will not submit. गरजेच मनीस केन्नाच हांव म्हणचो ना ताका Carrying our cares indicates we are too proud. Anybody carry cares? Anybody worried? It is an indication that we are too. Ask your neighbor, too proud. If she says no, then say don't worry. Carrying our cares indicates we are too proud to submit to His word. We are too proud. Carrying our cares indicates we are too proud to submit to His word. Carrying our cares indicate we are too proud to submit to His word. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So, are we submitting to the word of God? Every time you have joy, peace, love, faith, confidence, you are obedient, submissive. What is joy? संतोष म्हळ्यार कितें संतोष म्हळ्यार कितें What is joy? What is joy? Don't know. Huh? What is joy? Joy is happiness.
संतोष मेळटलो हांव संतोषान बसलो Joy is to know the end result. Now, what is the end result? What God has promised is the end result. हालेलुया हय संतोष म्हळ्यार देवाची भासावणी आहा न्ही तो देवान भासायला ते जातेले म्हणून आनी फुडें जाण समज तूं म्हाका एक भयंकर पिडा जाल्या आनी दोतोर सांगता ताका क्युअर ना ते बरें जावचें ना तो बरो जावचो ना पूण हांव जाणा देवान सांगला भाग्यान ते तुमचे पयलींची ती दुसऱ्या आवयचो चॉयस निवड जेच्या गायांनी हांव बरो जाली हांव बरो जालो आतां म्हणटात आनी हांव संतोशान ना कित्याक हांव जाणा ही भासावणी देव सांगता हांव ते पिडेंतली बरी जाली म्हणून जालो संतोष जेन्ना हांव तें जाणो हांव संतोशान आसतली दोतोर कितें रिपोर्ट बसले यो सोजमाने संतोष म्हळ्यार कितें जी देवाची भासावणी कितें सांगता देव कितें सांगता तें जातलेंच म्हणून आदी फुडें जाणा म्हजी पिडा बरी जाली म्हणून आदी फुडें जाणा Joy and happiness are not the same. Happiness depends on the situation. It depends on the other person. You spoke to me, I'm happy. You wished me on my birthday, I'm happy. You got a gift for me, I'm so happy. You speak, you do things which I like, I love you. Now, my happiness is depending on the other person. I got a good job, I'm happy. I built a new house, I'm happy. All my loans are cleared, I'm happy. Now my happiness is linked to what is happening external. If that thing that is not happening according to what I desire, then there is no happiness. But joy is something different. Joy, only a humble person can experience joy. Joy comes by knowledge. What is the definition? Knowing the end result. Knowing knowledge. Happiness comes by your situation and your circumstance. But joy comes from what you know, not through what is happening. Now, did Paul had joy in the midst of affliction? Now, how did he have the joy? Not because of what others did to him, but he had joy because of the knowledge of what Christ has done for him. A humble person is a person who's joyful. Now, this joy did not come based on what he's seeing or hearing. Put the next verse. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. A joyful person is a person who's not focusing on the present situation, who's not focusing on his problem, is not focusing on what he is going through. But even though what he is seeing and hearing and sensing is against what God has promised, he still chooses to submit to the word of God. That person is a person who's joyful. Praise the Lord. Do we have joy? Or we have happiness? Is our mood going off and on? Mood off? Hey, don't go now. Her mood is not good. Have you heard? She's off mood. If you go, she'll bite you or he will bite you. Have you heard? Yeah. Why our mood goes up and down, up and down? Because we change according to our situation, according to others' words, according to our circumstance. But a humble person is a person who is casting all his care on God because that person is having knowledge. Even though he can see what is happening right now, that person is depending on the end result, not on the present situation. Because, but the things which are seen, which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Hallelujah. Praise the Lord. आता एक वेगळो सारको फरक सांगता तुझे सांगता की खुशालपण म्हणटा न्ही हांव खुशाल ना म्हणटा आनी संतोशान आसप खुशाल आसप आनी संतोशान आसप हाका बरो फरक आहा वेगळो सार आसा आतां खुशालकाय म्हणजे कितें
समजतो आयदन कोणें दिली कोणें म्हाका बरो गिफ्ट दिला बायली कितें वस्त दिल्या हांव खुशाल जालें कशी जाली कोण म्हाजे जायते तेन्ना फ्रेंड मेवळे कोण मेवळे वळखीचे मेवळे हांव खुशी जालें कोण सगळ्यांनी म्हाका वळखिलें सगळ्यांनी म्हाका येवलें मारली हांव खुशाल जालें आनी समज कोणें आयज म्हजेशी येवंक ना वो म्हाका पळोवन तेणें गेलें हांव रागार जालें म्हाका अपमान जालें आनी आयज अशें कित्याक केलें ताणें आयज म्हजेशी येवंक ना वो म्हाका तें मारूंक ना हें आमची खुशालकाय सगळें बरें चलता तेन्ना खुशाल आसा आनी सडनली कोण आवशीत कोण म्हाका येवन कितें धेकणो मारता हांव कितें म्हणटा गेली खुशालकाय अंगारी रडकुलें तोंड खुशालकाय म्हणटा ती वयर चडटा देंवताय ती एक लेवल ना पूण संतोश एक लेवल आसता केन्ना तो संतोश आसता जेन्ना आमी देवान आमकां कितें वासायलां ताची आमकां जाणविकाय आसा नॉलेज म्हणटा ती आमकां जाणविकाय आसा वो आमी जाणा की जें देवान बरोवन दवरलां तें म्हज्या जिवितांत ऑलरेडी घडलां आनी करून दवरलां पूण आमी हें जाणा म्हूण की तें आमच्या जिवितांत येवन आमी सदांच संतोशान आहा कित्याक म्हाका आनी खंयची कसली गाडची गरज ना गरीबसाण आहा दुडून ना रिणान पडल्या आनी फारीक करूंक जायना संतोशान आहा कित्याक सगळे गरीबसाणांतले सगळेपणान म्हाका सोडयलां हांव त्या गुलामपणान ना म्हाका सगळें देवान फावो केलां म्हूण हांव पयलीं जाणो ताचो आन्सर निखाळ त्या पासून आमी सदांच संतोशान आसा सगळो संक्षेप म्हणल्यार तो खुशालकाय म्हणल्यार आमची चडटा देंवता ती सदांच एक कडेन उरोना एका लेवलार पूण संतोश सगळ्या वेळार आमचें कितेंय जावं कसलीय परिस्थिती जावं आमी देवाचे उतर जाणो जाल्यार देवाची भासावणी आमी जाणो जाल्यारूच आमच्या संतोशान रावूं येता गमलें संतोश म्हळ्यार आमी देवान आमकां बसायला तें जागे देवून सत मानता म्हूण आमी संतोशान आसा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now do you realize why is that even though the grace is given to the one who doesn't, who's not qualified, but yet I'm not able to see God's ability and power flow in my life? It's because of my pride. Every time I depend on me, my strength, my ability, my problem, my experience, what I go through, what I feel, now I'm walking in pride. That is what is blocking God's power and ability to manifest. जरी आमी जाणा की देवान आमकां फावो नासतना आमकां ती फावो ना तरी आसतना देवान आमकां ती कुरपा दिल्या जोणेंतल्या कुरपा दिल्या आमकां सगळीं सोदपाक हांगा आमी कितल्या जाणांक कुरपा दिवंक ना देवान हात वयर घालात कितल्या जाणांक कुरपा ना मेळोंक ना हात वयर घालात सगळ्यांक मेवल्या सगळीं सोदपाक ना तरी तर आमी जाणा देवान आमकां कुरपा दिल्या आमकां फावो ना ती पूण भुरग्यांक देणें दिलां तरी पूण आमी आमच्या जिवितांत कित्याक आमी पळयना बरेंपण ती देवाची पदवी तो देवाचो अधिकार जो देवान आमकां दिला तो कित्याक आमी आमचे कुडीन आमच्या जिवितांत भोगिना आनी कोण भोगिना म्हणटा हीच ती जी Because we think we are smart. जी गोरवान फुडल्या ते म्हणटात ते चिंतिनात ते फकत आपले गिन्यान विचार करतात आपल्या शिकपाचेर पातयेवन आसात आपले गिरेस्तकायेचेर पातयेवन आसात आपले हुशारकायेचेर पातयेवन आसात म्हणून ताका हें सगळें देवाचें ताका ना Sometimes we think we know better than God. Yes or no? Sometimes we have to tell God, we will give him idea what to do. तेन्ना आमी सगळ्यांतल्यान हांवें देवाक सांगूंक जाय हें कर तें कर देव नकळो हांव देवा चड जाण तर आमी देवाक बुडी दिवंक सोदता Did Abraham give idea to God? He said, through my servant's son. Yeah? Yes, yeah. Are we giving him shortcuts? We pray, and then last we say, we will give idea, Lord, you do like this, you change like this, you shift like this, you... Yes or no? Because we think we are smart than him.
दिसतालें आनी हांव देवाक म्हणून देवा तूं तांचो मोग करिना हांवें पळय तूं ताका कितें पूण कर मातशें जाल्यार घरान ताणें जेवण हांव म्हणटा देवाक शिकयतालीं असो करतालीं हांवूच ताका चड मोग करतालें हांव गरिबांचो नाचो आनी देवाक पडोन वचोंक ना